नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. पोन्य नोटी पेट्रोलाक आनी हॉस्पिटलांनी चलतल्यो 15 डिसेंबर मेरेन शुक्रार सावन बँकांनी नोटी एक्सचेंज जावच्यो ना. फक्त डिपॉझिट सरकार प्रमोट करता कॅशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था. सुभाष वेलिंगकार विद्या प्रबोधिनीक आदर्श शिक्षका भितर कसलीच फूट ना. हेडमास्तरान केले स्पष्ट. संस्थेचे शिक्षक राजकारण करता म्हूण आरोप मारलो भायर. आपाचो शिवोलेचो उमेदवार दोतोर पृथ्वी आमोणकराची उमेदवारी आपान केली रद्द. जनसंपर्क कमी पडटा, प्रचाराक वेळ मेळना म्हूण पाटी घालतात दुसरो उमेदवार. पाचशे हजाराच्यो नोटी पेट्रोल पंपाचेर 15 डिसेंबर मेरेन चलतल्यो. बँकांनी आता पोन्न्यो नोटी बदलून मेळच्यो ना. फक्त डिपॉझिट. डिमॉनिटायझेशना उपरांत करन्सीचो उणाव आसलो तरी सरकाराची आदले इतल्यो नोटी छापपाची तयारी ना. कॅशलेस आनी डिजिटल अर्थव्यवस्था प्रमोट करपाचे सरकाराचे यत्न चल्ल्यात म्हूण अर्थमंत्री जेटलीन स्पष्ट केला. बँकाकडे ताची ब्रेस्तारां मिटींग जाली. लोकांक डेबिट कार्ड, पेटीएम आनी ऑनलायन पेमेंटाचो व्यवहार करचो पडटलो. One of the principal objects of the reform with regard to currency that has been undertaken by the government is that physical currency must shrink, but the economy has to expand and the trade has to expand, and therefore what shrinks has to be substituted and further expanded by the digital mode. So already the banking system, as also certain private sector players, in the last few years there has been a huge expansion of e-wallets, there has been an expansion of debit cards and various other modes of transaction. ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में ये कहा गया कि जहां मोबाइल एप्स के पहुंचने में तकलीफ है वहां पॉस मशीन्स का इस्तेमाल करें, और इसलिए उस डिजिटलाइजेशन के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ेगा, लेकिन छोटे शहरों तक, सेमी अर्बन एरियाज तक इसका एक्सपेंशन में काफी सुविधा आएगी. इतले मजगती सगळे हायवे टोल फ्री दवरपाचो निर्णय सरकारान 2 डिसेंबर मेरेन वाडयला. गोंयांत मात एंट्री फीच्या नांवान सरकाराचो हायवे टोल चालूच. पेट्रोल पंपाचेर पोन्न्यो 500 आनी हजारांच्यो नोटी घेवकूय 15 डिसेंबर मेरेन प्राज वाडयला. डिमॉनिटायझेशनाचेर प्रधानमंत्री मोदीच्या नमो ॲपाक 24 वरां भितर देश विदेशांतल्यान 5 लाखां वयर भारतीयांनी रिस्पॉन्स दिलो. काँग्रेस म्हणटा प्रधानमंत्र्याचो सर्वे सामान्यांचो न्ही. एटीएम आनी बँकांनी लायनीन रावपी लोक सर्वेत ना. No. Aam Aadmi Party also did a survey. Prime Minister also did a survey. But that survey is among those corporates must be. That survey doesn't include those millions of people who are standing in the queue before the banks for the last 15 days. डिमॉनिटायझेशना आड काँग्रेस 28 नोव्हेंबराक देशभर आंदोलन करपाची आसा. Our Congress party has taken a decision at a national level to agitate all over the country on 28th of November. As far as Goa is concerned, our workers in every block, and especially wherever there is a market, in all the marketplaces, in all the towns, are going to agitate along with the people of Goa who are going through a big financial mess. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुभाष वेलिंगकार विद्या प्रबोधिनी खातीर आदर्श आनी प्रेरणा स्रोत. सगळे शिक्षक भुरग्यांक मोटिवेट करतात. आमचे भितर कसलीच फूट ना म्हूण विद्या प्रबोधिनीचे हेडमास्तरान स्पष्ट केले. संस्थेचे शिक्षक राजकारणी म्हूण आरोप प्रिन्सिपलान भायर मारलो. विद्या प्रबोधिनीचे शिक्षक आनी नॉन टीचिंग स्टाफ ब्रेस्तारा मिडियाक मेळ्ळो. फाटल्या सप्तकांत कांय शिक्षकांनी वेलिंगकार टीचराक पिट्टा म्हूण आरोप केल्ले. Teachers are motivating all the students, irrespective of तो कितें आसा तो भुरगो. कदाचित अभ्यासांतल्या एखाद्या जाग्यार कमी आसतलो, पण आयज तो भुरगो स्टेजीचेर येवन उलोवपाक शिकपाक लागला, लक्ष घालता. कित्याक दे आर मोटिवेटिंग. हांगा जे सगळे टीचर बसल्यात पळय, हे सगळे
ते करिना. शाळेच्या बाहेर एखादो शिक्षक शाळा सुटल्यानंतर जर कितें करता तो आमचो विषय न्हू. शिक्षकाचो विषय किंवा हांगा जे हेडमास्टर किंवा प्रिन्सिपल बशिल्ले आसा तेंचो तो विषय ना. त्यामुळे हांगा कुबी फूट आसा आनी कितें आसा पद्दतीचे जे आरोप केले आसा ते खोटांड आसा दिसता. हे सगळे आरोप हांगा जे सगळे टिचर जे बशिल्ले आसा ते आमी सगळे टिचर जे आसा ते करून काडटा. तुमी पयले आसले हांगा सगळे टिचर जे आसा ते जवळ हांगा सगळो स्टाफ आमचो आसा तो उपस्थित आसा. आमचो एसिस्टंट हेडमास्टर आसा कांदोळकर सर, सिनियर टिचर्स आसा, सगळे टिचर जे आसा ते आमी हांगा उपस्थित आसा. त्यामुळे जे कितें आरोप आमी केले आसा ते सगळे आरोपाचे हांव खंडन जे आसा ते करता की आमी या पार्श्वभूमीवर शिक्षक राजकारण करतात, विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष करतात, तसेच त्यांच्यामध्ये उभी फूट पडलेली आहे अशा प्रकारचे आरोप हे बिनबुडाचे आहेत. गेली 29 वर्षे पूर्ण केलेल्या या संस्थेतील शिक्षकावर अशा प्रकारचे आरोप आताच का करण्यात येत आहेत असा प्रश्न पडत आहे. या संस्थेचे सचिव प्राचार्य सुभाष वेलिंगकरांच्या सांगण्यावरून शिक्षक राजकारण करता येईल अशी तक्रार केली आहे. कोणाच्या सांगण्यावरून कोणती गोष्ट करायला संस्थेचे शिक्षक कोणाचे गुलाम म्हणून काम करत नाही, तर प्रत्येक गोष्ट प्रेरणेने करतात. घेऊया एक ब्रेक.